जान जाणी सात जाणी आठवं खेतोबा घाटची चाळी कोकणची माळी दर्याचो किनारो अशी तुझी कीर्ती गाजता ती कीर्तीकडे लक्ष लाय काही कळसार सामील जा मई मोडा राजीदा आणि आत्म तसं त्यावेळी तुझा उत्सव करून घे. ही देवतेची उतरा ती ऐकाना पुढे देवती जागृत जाता आणि मूळ रूपान येता आणि ओंकारासून वयता. देवीची जात्रा अनादी कालापासून हांगसर जाता. लयराईची जात्रा वैशाख शुद्ध पंचमी. त्या देवीची प्रसिद्धी असा पळय न्हू ती गोव्या पुरतीच मर्यादीत ना. पण गोवा कर्नाटका महाराष्ट्र इवन मध्य प्रदेश आणि आता भायले लोक सुद्दां हांगसर येतात. देवीचेर लोकांची अपार श्रद्धा आसा आणि त्या श्रद्धेपोटी लोक हांगसर भक्तिभावान त्या ह्या जत्रोत्सवाक वैशाख शुद्ध पंचमी जे आसा सागर लोटता हांगसर लोकांनी. ज्या वेळार हांगसर देवीचें आगमन जालें गोव्यान त्या वेळार कितें आसा की ह्यो 7 भयणी आनी एक भाव खेतोबा तेंच्यांनी येयल्या आयल्या नंतर गोंयान पयलीं ते वंडणार म्हणून मया आसा त्या स्थानार थारल्यो आनी तेंच्यांनी तेच्या नंतर तेंच्यांनी गांव वांटून घेतली अमूक जाग्यार आमी रावतले म्हणून. आनी तेंच्यांनी एक हें केलें कितें एकामेकाक आव्हान कशें दिलें की आमी 500 लोकांक घेवन 700 लोकांक घेवन अग्नी वाहतली माथ्यार घेवन. तशा लयराईन आव्हान कितें केलें की आपूण 500 जाणांक घेवन अग्नीसून प्रयाण करतले म्हणून. आनी ते प्रयाण 500 धोंड म्हणजे कोण जे गण देवीचे गण आसा पळय ताका धोंड म्हणटा. हे म्हणून आपण मनापासून ते आपल्या श्रद्धेन ते धोंडाचे धोंड जाता तयार जातात. आणि धोंड ना जाल्यार जात्रेक हे अर्थ उरना. आमी आतां म्हाका दिसता म्हाका जाली सादारण हांगासर हें व्रत आचरल्यार सादारण 40-45 वर्सां जालीं. 52-53 वर्सां सुमार जाली धोंड जेयता हांव. जाल्यार हांगर आमचे धोंड जेयतात आनी म्हाकाच 69 जाली. 17 वर्साचो हांव आसलो तेन्ना हें व्रत हांवें घेतलेलें. आयज म्हाका 55 एज म्हजी आयज आसा. चैत्र शुद्ध प्रतिपदे पासून गुढीपाडव्या पासून हे लोक भक्षण करिना. चिकन म्हण तांतयां म्हण आनी थोडे मांसाहार सुद्दां टाळटा आनी त्या शिवाय दारू पान केन्नाच करिना लोक हे. पण माझे आजो पणजोबा सुद्दां जी धोंड पयलीं पासून धोंड हे चालू आसले. पयलीं थोडे आसले पण आता जसे जसे दीस कालांतरान जसे फुडें फुडें दीस वयता न्हू तशे धोंड हे आमचे देवीचे धोंड खूब वाडटात. भुरग्यांक आमच्या प्रेशरायज करिना की तुमी बाबा धोंड जेयात हांगासर किंवा व्रत घेयात म्हणून. हे सगळे देवीची कृपा आसा आनी देवीचे कृपानुसार आमी हांगासर हे व्रत करतात. प्रत्येक वर्साक सादारण 650 ते 700 धोंड नवीन धोंड तयार जातात आणि आमच्या कमिटीच्या रिकॉर्डा प्रमाणे आम्ही नोंद करता हे नवे धोंडाची जे आसता तसे नवीन धोंड रजिस्टर करता आमी. हो उपास करतात ते जाला मागीर अमावास्या चैत्राची अमावास्या तेन्ना पासून ते उपास करतात. 5 दीस कडक व्रत करतात. त्या वेळार ते कितें आसा की अलिप्त रावतात फॅमिली पासून कुटुंबा बरोबर ते रावनात आनी एका धोंड एक धोंड कमीत कमी 5 ते 7 वेळा स्नान करता. स्नान करपाचो हेतू कितें
तर ते स्नान केल्याशिवाय पाणी ग्रहणूय करिना, अन्न ग्रहणूय करिना आणि ते घरा कडेन नासतना एक माटो मिठो अशें आसता पळय न्हू, ह्या माटवांनी रावता आणि थंयसर ते शिजयता. थोड्यांची इच्छा आसता बायलांक आपूण धोंड जावची मनान दिसता तांकां, तेंची एक आंगवण आसता म्हणून ती धोंड जातात. बायलां बी धोंड जावं शकता. जे 5 दीस आमी हांगर अशे वयता की आमकां कल्पना सुद्दां करूं शकना आमी इतले बरे, कित्याक भुरगे जाणटे सगळे एकी कडेन येवन आमी सगळे काम करता हांगर. जात्रे पयलीं 5 दीस सारके प्युअर धोंड शिवराक रावचें पडटा. म्हणजे न्हावन धुवन सगळें जेवण च्या पाणी घेतलें जाल्यार प्रत्येक फावटी न्हांवचेंच पडटा. कितें खातलें जाल्यार न्हावन राव आनी सेपरेट अशें रावूंक जाय, अशें खंयसरूय रावून उपकारना. जे आमकां महिला ज्यो आमच्यो आसात, जे महिला येवन न्हान येवन आमकां जे हांगर रांदपाचे जेवणाची जी सोय करता आमची महिला न्हू, सामके 100% तांकां आमी सल्यूट करता. अशी उमेदीन दोन जशे रावता शिवराक हे करता तशेंच आमी हांगा येवन सगळे करून घेता. कितें परत रांदपाचें आसलें परत आमी न्हातात, ते तशें न्हावन हे करता खाता, तशेंच आमी बी न्हावन बीन हांगा हे करून तांकां करून दिता. हे धोंड आता तसो विचार करून गेलो आमचे मये रायजीचे आहा मये गांवाचे, त्याच प्रमाणे आमकां पणजेच्यान सुद्दां हांगासर येतात. तेवटेन सांखळे किंवा म्हापसा, शिवोले अशे सगळ्या हितूनचे हांगासर धोंड आसात. सादारण म्हाका दिसता तेंची मेजॉरिटी तशी आसा हांगासरूय. तेंचे म्हणजे भायले आमचे मयाचे सोडून भायले हांगासर जे येतात पळय अशें मेळून सगळे आमी 70 ते 80 जाण आमी हांगासर व्रत हें करता. आनी आज पर्यंत सामकें सिस्टमॅटिकली आमी केल्लें आसा आनी आमी देवी कडेन तेच कृपा करून मागता की हेज्यान फुडें अशेंच आमचे कडसून देवीन करून घेवचें. कितें आसा, ज्या वेळी तेंच्यांनी आपणाचे प्रत्येक देवीन जे काशी कल्याणी ब्राह्मण कन्या योग पूण ज्या वेळी हांगासर आयले त्याच्या नंतर तेंच्यांनी कितें केलें की गांव वांटून घेतले आनी कशे तरेन रावपाचें प्रत्येकान एकामेकाक वचन दिल्लें आसा देवीनी की प्रत्येकाची आमची शिरगांवची लयराईची जात्रा आसा त्या वेळी ते बाकीच्या भयणींनी हांगासरून ती जात्रा करून घेवंक जायी. आनी ते आमी जे कितें हें देणे घेणे आसा पळय ते करूंक चालूच दवरपाक जाय. आतां सांगपाचें म्हटल्यार पळया मुळगांवची जात्रा जाल्या नंतर मयेची जात्रा जाता, माल्याची जात्रा, मायाची व्हडली जात्रा जाता. व्हडली जात्रा मयेची जाली काय ना म्हणटकूच ती देवळां बंद केली वयता. कित्याक अशें हें आसा आख्यायिका आसा आनी जें आतां पर्यंत चलत आयिल्लें आसा त्या प्रमाणे ती देवळां बंद करपाचो उद्देश कितें आहा, त्यो सगळ्यो भयणी आसा त्यो आनी भाव खेतोबा एकमेक भाव तो शिरगांवान देवीची जत्रेची तयारी करपाक येता म्हणटा. आनी ज्या वेळी जत्रा आमची समाप्त जाता देव मंदिरान वयता त्याच्या नंतर हांगासरलो कौल प्रसाद घेवन ते आपापणाच्या देवळान वयता आनी त्याच्या नंतर ते दारांची चावी काडली वयता. म्हणजे इतके तेंचे एक नातें आसा आनी त्या प्रमाणे आज पासून ही परंपरा आमची हा देवस्थानची पळय आनी देवींची जी चालत आयल्या परंपरा ती आज पासून व्यवस्थीत चालत आसा. होमखंड म्हणजे आता देवीन जसे पयलीं जे आमकां आमच्या पुर्वजांनी जाणट्यांनी आमकां सांगले त्या प्रमाणे तशें पयलीं देवी हांगा गांवांत जेन्ना आमचें आगमन जालें देवींचें तेन्ना देवीन सांगूंक लागलें कित्याक तशें मया कशें माथ्यार माले घेवन पळय 500 धोंड नाचतात तशें हांगासर देवीन आपुणूय सुद्दां एक हें केलें, आपूण एक हें केलें आनी आपूण म्हणाले की आपूण सुद्दां 500 धोंड घेवन अग्निदिव्य करतले म्हणाले. पयलो बरो आहा पळय न्हू तो मुळगांवची जात्रा आसा पळय न्हू चैत्र शुद्ध पंचमी मुळगांवची जात्रा आसा तो पयलो बरो आमकां तेचो देवीचो येता ती दिसा घालता पंचमीचो. पयलीं पासून ते कावळ्या रानांची लाकडां हाडटाली पळय अजून पासून थंयसरूच हाडटा. पुर्तुगेजांनी मदीं काही तरी प्रमाणान हें करपाचो केलो पूण जेन्ना तांकां देवीचें महात्म्य कळ्ळें लयराईचें तेन्ना तेंच्यांनी ताका संमती दिली आनी थंयसर कोणी केन्नाच विरोध करूं ना. आनी मदीं कितें आसा की ही मयेची कावळ्या रान प्रॉपर्टी पळय व्हॅक्यू प्रॉपर्टी एक्चुली आतां ती कस्टोडियन म्हणटकूच ती आतां सुद्दां कितें आसा सरकार दरबारी काही प्रमाणात पत्र व्यवहार करचो पडटा आनी तो आमचे देवस्थान कमिटी म्हणजे महाजन हांगासर करता तो. आनी लाकडां हाडपाक कोणाचीच अडी अडचण नासता आनी ते काव्या रानांसून लागून हाडले जाता. मोस्टली जास्त कितें लाकडां आहा पळय ती मोयीची बी तसली वापरता.
ज्या वेळार ते हांगासर जात्रे दिसा येता ते हे कडक व्रत पाळून त्यानंतर ते मागीर हांगासर झोंडाची तळी म्हणून आसा, नांवूच झोंडाची तळी, त्या तळयेर स्नान करून आमच्या पंचायतन देवतांचें दर्शन घेता. आनी एक पद्दत आमची हांगासल्या, आमी हांगासून वयता पळय सगळे वांगडाच वयता. पयले वाजोवणे थंय पडले काय थंय देवळान वयता, देवळान गेले तीर्थ प्रसाद घेता आनी भायर येता. आनी जे कोणाक भुरगे बीन आतां नाचतात न्हू, सगळे भुरगे बीन नाचतात. नाचून जाल्या नंतर मागीर तेंच्या हेज्या प्रमाणे भायर सरतात वचपाक मुड्डेर. आनी थंय वयतना आमकां थंय गेले सगळे देवळाचे 5 भोंवताडे काडटा, थंयसून गेले काय होमखणाचे 5 भोंवताडे काडटा, थंयसून न्हांवपाक तळयेर वयता, तळयेर गेले काय न्हाले काय वांगडाच भुरगे आमचे सगळे वयता आनी प्रसाद घेता आनी येवपाचे वाटेक येता मागीर. देवी जेन्ना होमखणासून वयता न्हू, हांगासून देवी रातचे 12ंक भायर सरता हांगासून सगळे. आनी कळस जेन्ना वयता पळय तेन्ना होमखणाक चंद्रज्योत लावन ते होमखण पेटयता. आनी बाकीचे आमचे मानकरी जे होमखंडी म्हण आसता पळय ते मागीर ते सगळे होमखण सगळे जळोवन घेता आनी 1-2 तासांनी होमखण पेटता. आणि ज्या वेळी अग्नी प्रज्वलित करता लयराई देवी, त्या म्हणजे साधारण 11:30-12च्या दरम्यान ते साधारण मध्यरात्री 2:30-2:30 धोणांचे अग्निभ्रमण जाता, म्हणजे अग्नीसून ते प्रयाण करता. आणि ते म्हाका दिसता हांवूय अशें म्हणटा की आमी सगळेच अशें म्हणटा की देवीची कृपा आणि देवीचो हे एक संचारलेलो आसता सगळ्या धोणाच्या हितून. ती बेतकाठी आमी जी घेता पळय ती बेतकाठी घेवन आनी तो बेस आमी जो म्हणजे हें आसता सोवळे हे सगळें परिधान करून जे वयता पळय आमी तो ते परिधान केल्ल्या हेजेर आमकां अशी एक स्फूर्ती आसता आनी ते स्फूर्तीचेरूच आमी ते हितून आनी देवीची कृपा ते अग्निदेव्यांसून आमी पार जाता. आणि ते धोंड जे 5 दीस कडक व्रत धरता आणि अग्नीसून गेल्यानंतर त्यांच्या मनाचे समाधान जाता की आज आम्ही उपवास केला पळय त्याचे सार्थक जाले. म्हणजे ह्या धोंडांचें म्हत्व ह्या जत्रेचो लयराईच्या जत्रेचो अनन्य साधारण आसा. हांव धोंड रावलो तेन्ना म्हाका सुद्दां अशें दिसून येयलें म्हाज्या कामा धंद्याचे, म्हाज्या भुरग्यांक सायबिणी आतां पळय म्हाज्या फाटल्यान म्हाका दिसलें म्हाज्या चेड्याक धोंड जावपाचो आसा, धोंड जालो, दोडो धोंड जालो आनी अशें दिसून येयलें जें कितें हांव चिंतलेलें सायबिणी कडेन मागता आनी म्हाका खुबसो असो अनुभव तिचो आहा सायबिणीचो की हांव प्रत्येक फावटी सायबिणी तूं आमकां पाव आनी ती आमकां उल्याक आमच्या पावता. कितें हा एक सांगपा मनीस म्हणटकूच चुकपाचो हे आयलोच न्हू, चुकान आयल्यार मनीस न्ही तो. म्हणजे जर समजा कळत चूक घडली ताका चूक म्हणिना, ती सुदारपाक जाता. आनी मुद्दाम करत चूक जाली तर ताका मागीर ते शासन म्हणजे ते कळायना कितें जाता तें. पूण मनशान जे धोंड आसा जो बाकीचे आसा तेणी आपणाच्या मनाक स्मरून करपाक जाय की आमी एक चूक करच्यो न्हू, जाणून बुजून करच्यो न्हू. नकळत केली ताका चूक एक देवी क्षमा करता. आनी सकाळी मागीर फातकडेन 2:30-3 स्टार्ट जाता होमखणासून वचपालो. ते 6:30-7 पर्यंत 6:30-7 पर्यंत होमखण जाता. होमखणासून लोक भक्तगण सगळे असतात ते धोंड सगळे वयतात आनी लास्टाक देवी वयता.
जात्रा म्हणजे आमकां एक तरेचो हो आनंद. साधारण 500 वर्सां पयलींपासून ही जात्रा चालू आसा आणि पयलीं थोड्या प्रमाणात आसली. आता तर अशी देवीची हे जाल्या भावना जाल्या लोकांची की आता हांगासर जात्रेक पांय म्हणजे हे करूंक मेळना इतकी गर्दी जाता जात्रेक. येदी व्हडली लयराई आहा पळय ते तिचो पराक्रम जो आसा की ते पळोवन सबंद धोंड जावपाक सुद्दां भुरगे इच्छूक जातात उज्यांसून वयतना जेन्ना येदे व्हडले आख्खे पेट्टा आसतना उज्यांसून जेन्ना धांवता ते खरोच सायबिणीक नतमस्तक जावपाचें तिच्या फुड्यान. आनी हे लोकांक सुद्दां सगळे इतले लोक थंय येता ते तिचे तो पराक्रम पळोवनूच येता तिजो. की ती आमकां तरी अशें दिसता की देवीची कृपा अशी आसा की देवीचे कृपेनूच हें अशें सगळें घडटा. आज हे हांगा सुद्दां इतलो व्हडलो उत्सव चलता तो पळोवन आमकां तिच्याच आदारार हो इतलो सगळो उत्सव चलता हो सायबिणीच्या हेचेर. आमचे हांगा तशें आमचे पर्सनल आहे काय ना हे सगळे दिता ते ती सायबिणूच. खूब आमकां एक्सपिरियन्स आहा ह्या गोश्टीचो सायबीण पावता म्हणून. एक दीस पयलीं जात्रेचो दीस जाल्या उपरांत मागीर 4 दीस आमचे हे आसता कौल आसता देवीची. ते कौलांनी सुद्दां भयंकर गर्दी जाता. लोक घराघरान देव जेन्ना भोंवता पळय तेन्ना घराघरान येवन लोक कौल प्रसाद घेतात. आनी कितें आहा की ह्या देवीच्या निमतान लयराईचे जात्रे निमतान अनेक तरेचे लोक येता हांगासर भक्तिभावान ह्या भक्ती रसान सगळे भावीक भरलेले आसता. दोन आसूं बाकीचे भावीक आसूं श्रद्धाळू आसूं आनी तो एक भक्तिरस एक हें आसता पळय न्हू कितें एक तरेचो आनंद आसता. न्ही वारकरी जसो वारी वयतकूच तें समाधान जाता तशें हांगासर येयलें काय ना त्या सगळ्या श्रद्धाळू भाविकांक धोंडांक पळोवन आमचें मन भरून येता.